विसोप्रांत तुमकां परतून एकदा येवकार। फाटले 6 ते 7 महिने उदकाची समस्या उपरासल्या। उसरा राती उदक येता आनी सकाळ जायत म्हळ्यार वता अशी परिस्थिती सान जुजे दी आरियल-वायसियाची आसा। समस्येचेर तोडगो काडचो म्हूण मडगांवां भौशीक बांदकाम कार्यालयार धडक मोर्चो गेलो। पळोवणी करून समस्या सुटावी करता म्हूण भौशीक बांदकाम खात्याची टेक्निकल असिस्टंट रविना नायक उलयल्या। आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। हांव पंच ते वाड्याचे ओके आनी तांकां न्हू उदका प्रॉब्लम ती आतां सदां एवरी मंथ ऑलमोस्ट 7 months जाले येताय प्रॉब्लम उदक रातीको येताय ही प्रॉब्लम तांकां आनी आतां आमी येयलोले PWD हितून तांकां मातशें हेल्प करपा लागून तेंच्यांनी सांगिल्लें एटलीस्ट एक रेजोल्यूशन घेवन कितें तरी जात ते उपाय आमी करया। आतां आमी वयताय थिंगा सो वील ट्राय आवर बेस्ट टू गिव देम आनी सो एस्पेशली हितून ह्या दिसांनी मातशें प्रॉब्लम चड जाता म्हणून लोक गार्डनान बी सोडटाय म्हणून सो आमी ट्राय करताय जायतें वील ट्राय आवर बेस्ट। केन्नाच्यान प्रॉब्लेम जालो तुमकां? 7 म्हयने सुमार जाले 7 म्हयने साप येना उदक सकाळी येता सकाळी 6:30 7 उदक येता सांजे 8:30 9 तशें उदक येता। किती प्रॉब्लेम जालो? थोड्यां 7 मेळटा थोड्यां 10 मेळटा। आमकां पयलें येतालें आज 7 म्हयने जालें सारकें उदक आमकां येयना। येता पूण केदो ना राती 10-11 उदक येता आनी सकाळचें 7 वर जाता म्हळ्यार उदक वयता आनी आमी शेतकार मनशी बाबा आमगेली आमी भात उगडा ते भात उगडून पासून आमकां आतां उदक मेळना। उदकाक किती प्रॉब्लेम आशिल्लो? तांकां उदक वयर मेरेन पावना खंयच्या एरियान ते? गाळी सांजोजे एरिया। तुमी आतां कितें करपाक गेला ते? आतां पयलीं वचून पळोवचें पडटलें न्ही खंय कित्याक एक्झॅक्टली प्रॉब्लम आसा तो पयलीं पळोवचो पडटलो। आतां तुमी ते पळोवन मागीर सारकें करपाक वतले।